कितें अपेक्षा अजून तिकेट म्हणटा डिसायड जावना म्हणटा सगळे कितें जातले ते बरेच जातले. ठाकरे सरान सांगला सगळे कितें जातले ते बरेच जातले आणि बऱ्याच रितीन बऱ्या तरेन हांव राजेश आणि फोंडा ब्लॉक कमिटी आणि संपूर्ण आमचे कार्यकर्ते बऱ्या तरेन काम करता. तूं बाय इलेक्शनाक तूं तिकेटीची उमेदवारी तुका दिवची तुज्या सगळ्यांच्या मनात तिकेटीची उमेदवारी आसता. माझें काम ऑलरेडी चालू आहा. फाल्यांच्यान हांव घराघरान लोकांच्या विजीट मारतलो. एवरी सिंगल वॉर्ड जाता अशें हांव फाल्यां सकाळी 8 ते 9 पर्यंत दनपारचो 2 वरांचो ब्रेक घेतल्यार हांव सगळ्या लोकांक मेळून तांची कितें सेवा करपाची आसा ती आमची चालू. जे इलेक्शन्साचे पणजे चालू आहा पेटीने एक स्क्रॅप करचें म्हणलें हेजे बद्दल तुजें कितें म्हणणें? सारकें आसा जें कितें चल्लां तें म्हाका खूब वायट दिसता. कारण एका आमदाराक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह अशा तरेन ओडून हाडप ताका ताचे जिवाचे हाल म्हाका दिसता आमी समाज म्हणून राजकारण खूब करतात. पूण आज ताका जेन्ना गरज आसा म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयचे लोक ताच्या वचून ते बसपाक एक मनीसपणान बसपाक जाय. आनी हांव तीच सगळ्यां कडेन विनंती करता की सगळ्यांनी मनीसपणान वचून त्या सुरेशाक सपोर्ट करपाक. तुजो सपोर्ट आसतलो 100%. हेतून डिफेक्शनाची सदांच गजाल आयकपाक येता. सो तुमी जर आमदार जाले जाल्यार डिफेक्शन जावचून अशी गॅरंटी कितें दिवंक शकता? लायफान एक गजाल तुका हांव सांगता. हांवें जें म्हज्या भाशणान सांगलां पयलीं टिकेट डिक्लेअर जावनी काम करुया इलेक्शन येवनी आनी म्हजे एक्शन स्पीक करतले. लोकांनी नाल्ल दवरून देवळांनी मेणबाती लावनी फटिंगपणां केल्या. सो तुका बेश्टें उतर दिवन म्हाका आमी खात्री आहा की काँग्रेसीन म्हाका फुडें पर्यंत वचपाची खूब इच्छा आसा. आमी काम करुया आनी हांवें डिफेक्शन करूं ना. नवो पक्षान आशिल्लो जिल्ल्याक जेन्ना अत्याचार जालो म्हज्या कार्यकर्त्यांचेर म्हजेर न्ही तेन्ना हांवें रिजायन करून इंडिपेंडंट सीट घालें. सो खंयच डिफेक्शन हांवें केल्लो ना. थोडे लोक वावटे उठवता डिफेक्शन म्हणून. हांवें कसली डिफेक्शनां करून म्हाज्या घरान गव्हर्मेंट जॉबूय घेतलेलें ना आनी खंयचें काय केलें ना. सो डोंट वरी. ओके, काँग्रेस पक्ष हो शेवटचो पक्ष आसता. खंयचो? काँग्रेस पक्षान त्याच पक्षान गावपा खातीर त्या पक्षान काम करपा खातीर त्या पक्षान लोकांची सेवा करून फुडें सरपा खातीर आयला. एमजी रिजायन जालें तेन्ना तुमकां कितें उलय जालें मरे एमजी रिजायन जावन जालें सगळें